हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार. आता हांव एकादशी महात्मा सिरीज घेवन तुमगेले वट्टू लोकल सेवे भितर हाजीर आसा. एकादशी म्हण कसले म्हणटात ती म्हयन्यात 2 दीस एकादशी येताची आनी हे 2 दीस मस्त पयास आनी पोटेंट म्हणटात. कोण एकादशी दीस फास्टिंग करन देवाल नांव घेत की तांकां वैकुंठ गती खंडित प्राप्ती जाता म्हण आमगेले पुराणांत सांगिल्लें आसा. भविष्योत्तर पुराणांत कृष्ण अर्जुना सांगता ही एकादशी म्हण कितें म्हणे. आनीक सूत गोस्वामी नैमिषारण्यांत वट्टू जाल्ले वट्टू मुनी लोकांक एकादशी महात्मा बद्दल सांगता. ही उत्पन्न एकादशी आता मार्गशीर्ष येवची उत्पन्न एकादशी म्हणटाची. हाका उत्पन्न एकादशी कित्याक म्हणटाची म्हणून आमी आतां आयकुया. एक पंत इंद्र वट्टू देवता लोकांक एक कडेन करून विष्णू लागीं येता. केन्ना अशी इंद्र आनी बाकी वट्टू देवतागण एक जावन विष्णू लागीं येता म्हळ्यार हाजे अर्थ ताणें कसो तरी त्रासा पडल्या ती आनी तांगेलें पोजिशन शेकी आसा म्हणून. इंद्र विष्णू लागीं येता, विष्णू गुणगान करता आनी सांगता तूं एकच तांगेलो प्रोटेक्टर आनी तूं तांकां वाचोवचें शकता म्हण. वट्टू कितें प्रॉब्लम आसा तातूंतल्यान. विष्णू विचारता कितें प्रॉब्लम आसा म्हण. तेन्ना इंद्र सांगता नंदीजंग म्हणचे एक दैत्य ब्राह्मण कुला जन्म आयला. तागेल पूत मुरा तो ताज्या व्हडलो डिमन आनीक तांगेले मस्त एम्पायर आसा चंद्रवती म्हणचे कडेन. बट तो स्वर्गलोका येवन आमकां वट्टू उपद्रव दिवन आमगेले पोजिशनाच्यान भायर गेला म्हण. तेन्ना हें आयकून विष्णूक मस्त कोप येता. विष्णू सांगता आतां हांव तुमचे बरोबर येता, आमी ते दैत्यगणा वट्टू हरोवया म्हण. बट मस्त शस्त्रास्त्र घेवन सगळे देवतागण विष्णूक लीड करून चंद्रवती वतात. थंय मुरा आपणाले दैत्यगणा बरोबर रेडी उरता. तो विकराळ सायजाचे दैत्यगण तांगेले शस्त्रास्त्र ते पळोवन पयलीं देवते लोक भितर उरतात. आतां विष्णू आशिल्ले निमित्तान तांकां धैर्य येता आनी मस्त युद्ध जाता तांचे मदीं. आनीक वट्टू दैत्यगणाक मारचे भितर हांणी सक्सेसफूल जाता देवतागणाले. बट विष्णू आनी मूर तांगेलें युद्ध 10,000 वर्स चलता. मूर मस्त स्ट्रॉंग उरता, खंयच्या शस्त्रास्त्रान ताका मारचें जायना. हे 10,000 वर्सां नंतर विष्णू मुराक पराजीत करून बद्रिकाश्रमा कडेन वता आनी ते हेमवती गुहे भितर रेस्ट करच्या न्हिदता. मुरा डेमन डिफीट जाल्ले ते अपमान घेवन ते अपमान हें करून घेवचे जायी, सेडू ते तिरस घेवचे जायी म्हणून मुरा ते गुहाक विष्णूक फाटी लागून येता. जेन्ना विष्णू न्हिदील उरता तेन्ना ताका मान उडोवया म्हण तो शस्त्र उठयता. तेन्ना विष्णू बॉडी भितरल्यान एक एफ्लुजन्स भायर येता, एक कन्या, आनी ती शस्त्रास्त्रा बरोबर येवन ते मुरा डेमना मान उडयता. विष्णू न्हिदून उठतगीर ते पळयता मुराले शव पडिल्लें आसा आनीक एक तेजस्विनी कन्या हात जोडसून ताजे मुखार उबी आसा. तेन्ना विष्णू त्या कन्या विचारता तूं कोण आनी हांगा कितें आयला म्हण. तेन्ना ती कन्या सांगता तूं न्हिदील तेन्ना तुका मारच्याक मूर आयिल्लो म्हणून हांव तुगेले बॉडींतल्यान उत्पन्न जावन येवन हाका मान उडयलें म्हण. विष्णू खूब प्रसन्न जाता आनीक ती तागेले आध्यात्म पुत्री म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आध्यात्म शक्तीच्यान तिणें जन्म घेतिल्लो उरता आनी तिका एकादशी म्हण आपयता. त्या दीस एकादशी उरता म्हण तिगेलें नांव तो एकादशी म्हण दवरता. आनी विष्णू विचारता एकादशीक तूं कसं वरदान जाय, तूं म्हाका प्रोटेक्ट केला म्हण. तेन्ना एकादशी सांगता म्हाका हें वर दी, कोणी खंयचे वायट कर्म करूं पाप करूं ताणी एकादशी फॉलो केल्यार तांकां मुक्ती मेळूं म्हण. विष्णू तिका हें वरदान दिता. आनी पुराणा भितर हें सांगलां
आमी कसले कर्म करता ती पाप करता ती नोईंगली अननोईंगली एकादशीक आमी विष्णू भक्ती करून ऑस्टिरिटी केल्यार आमकां ह्या जन्मा भितर आनंद मेळटा, मुखाल जन्मा भितर वैकुंठ लोक प्राप्त जाता म्हणून. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद.